सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. केक कातरची पूण कोणेनूच खावची न्हय. हांगा ती करची एक फावो केलो देवाक आर्गां देवाक दिनवास. एक दिनवासणेचें उतर सगळ्या म्हज्या यादनीक भावांक पयले वयले स्वातेर विसरोंक जायना. आमच्या वाड्याच्या हांगासरचे यादनीक भाव आसा. आयज आमकां लायट आनी पेंडलचे सूख फावो करूं. आमी दिनवासतांव आमच्या भावाक फेर्मीन आनी भयण एम्बलीन आमकां नव्यानाच्या दिसांनी आमकां वायलून वाजोवन आदार दिल्ल्या पासून आमचे दिनवास
वाड्यांतलो आयज आमी ह्या कॉपेलाची 25 वर्सां सेलिब्रेट करता। आमकां एक व्हड खुशालकाय आमची कॉपेल बांदल्याक आयज 25 वर्सां जातात। तशेंच हे सेलिब्रेट आमी फेस्त करता आख्खो मोर्चेचो गांव। तशेंच आमचे हिंदू भाव एक कम्युनिटी मेळून आमकां जायतो हेल्प करतात आनी आमच्या बरोबर हे आपलो निसाळो वांटो घेतात। हे फेस्त आमी आख्ख्या लोकांचे म्हणून मांडार चप्पल फेस्त सांतकुर्साचे म्हणून। माझे नाव इलारीन फेर्नांडीस। आमी ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आणि आयज आमी 25 वर्साची केक कटिंग केल्या। आमचो प्रेसिडेंट आणि सगळे मेळून आमचे फादर आणि सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आणि जायतो लोक येता खंयचो विस्मिता मिलाग्री करता आणि जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता। आमचे स्पेशल बँड ह्या वाड्याकारांनी ह्या भुरग्यांनी मांडार बॉयजांनी बँड वाजोवन सगळे बरें करून दाखयला म्हूण हांव सगल्यांक दिनवासता काळजांतल्यान देव बरें करूं। आयज आमी चड खुशाल जाता। हे आमच्या कॉपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्यूएट केल्या जाता आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां भाग फावो केले देवान। आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेसिडेंट जाल्यारूय आयज 25 वर्सां जाता त्या कॉपेलाचो। खूब खुशालकाय रिपोर्ट सामकी। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या फादरीक दिनवासता कित्याक ते येवन तांच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी भितर दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां। तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्यांक मिसळ जाले। खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर आनी जायतो लोक येता आमचो गांव भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता। त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात। कोणाक भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार सोयरीक जावन काजार फावो केला। सो जायते म्हणजे सांगोंक ह्यो जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री घडटात। तश्योच हांव फेस्ताच्या निमतान 2 शब्द उलोवंक सोदतां। ते म्हटल्यार हे मांडार खुर्सा दोनूय धर्माचे लोक येतात फेस्ताक आनी दोनूय धर्माच्या लोकांक भावार्थान मेळलेले मागलेल्यांक मेळटा आनी ते आपूण मेळटा म्हणून त्याच्या फेस्ताक हजारांनी लोक जाता। आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या खुर्साचे दोशी धर्माचे देवस्थानां हिंदुवाचे आनी क्रिश्चनाचे आनी अशे लोक पांयां पडपाक येतात। फेस्त आमचे दोनूय धर्मांक एकठांय करपी अशें आमचे फेस्त करता ते सांगीच्या 7 स्टार्ट करतात आनी दोनूय धर्माचे लोक हिंगा मागण्यांक आसतात आनी तुळशी कडेन आसतात। ही तुळस आनी हे कपेल दोनूय धर्माचे लोक येवन हिंगा प्रार्थना करता आनी लोकांक मागता ते भावार्थान देव दिता।